बुधवारा गृहनिर्माण महामंडळाचो अध्यक्ष जीत आरोलकार आणि फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी अंबाजी फातोड्ड्या हावजिंग प्रकल्पाचे उक्तावण केले। ह्या हावजिंग प्रकल्पात 130 फ्लॅटांचो आस्पाव आसतलो। समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला। हो प्रकल्प फक्त वोट बँक वाडोवपा खातीर तयार करता असो आरोप तांणी केला। आता हाऊसिंग बोर्डाच्या नावान आनीक हाऊसिंग बोर्ड येता आणि प्रोजेक्ट येता 130 फ्लॅटां। सो 130 फ्लॅटां ही आमच्या फातोर्डा येवप म्हणल्यार आमचो फातोर्डाकारांचो सुसेग पिड्यार जातलो। आणि हे म्हणल्यार आमच्या सिटीन कित्याक आता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा आमच्या फातोर्डा, त्याच्या सायडीन कॉलेज आहा। सो हे इतले लोक आता हे पळय हाऊसिंग बोर्ड म्हणून हो आता प्रोजेक्ट येतलो, हे सगळे पॉलिटिक्स लेवलाचेर हे सगळे सेल जातले। नाव कोणाचे? गरीब लोकांचे। गरीब लोकांकडे पैसे आहा 20 लाख 30 लाख 40 लाख ही फ्लॅटां ही घेवपाक हो एक प्रश्न आहा गव्हर्नमेंटाकडे म्हजो। यूज करिनाकाय। आज जायत्यो गोंयान फॅक्टरी येताय, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येताय, नाव कितें? फकत गोंयकारांचें, गोंयकारांक लागून। कितले गोंयकार काम करताय? आज चोय तुम्ही सिपलान सगळे हिंगा बसो येताय इस्ताफाक व्हरोंक, सगळे लोक भायले। सो हे सगळे पळय आहा हे वोटिंग वाडोवपाचें हेंचें काम। आज फातोर्डा तर हे 130 फ्लॅटां येवप म्हळ्यार हिंगा वोटिंग आनीक एक्स्ट्रा वाडप। आमकां एक्स्ट्रा लोक कित्याक जाय फातोर्डा? आमकां नाका एक्स्ट्रा लोक फातोर्डा। ते म्हणटा एक कॉलनी प्रोजेक्ट बांदून आनीक लोक येतले फातोर्डा। अरे फातोर्डाकारांक तर जाय जाल्यार भुरगे आतां आमचे जागे घेवंक जाय जाल्यार आमकां फातोर्डाकारांक जागे नाय जाल्यार येदो व्हडले तुमी प्रोजेक्ट घालून फातोर्डा सगळे जागे काबार कोत्ताय। गोमंतक टीव्ही खातीर फातोड्डेच्यान भीमा पाटील।